आपल्या गरजेच्यो कांय वस्तू दिसान दीस म्हारग जायत आसा. एके वटेन नुस्त्याचें मार्केट पेटलां. नुस्तें म्हारग जाल्लें आसतनाच आतां बॉयलर तांतयांचें मोल वाडल्यात. फाटल्या म्हयन्यात ₹550 शेकडो आशिल्ली बॉयलर तांतयां आतां ₹600 पावल्यात. जाल्यार ₹70 डझन ह्या मोलान विकपी तांतयां आतां ₹80 डझन ह्या मोलान विकतात. दिवचलच्या बाजारात जी बॉयलर तांतयां येतात तातूंत चडशे प्रमाण कर्नाटक राज्यांतल्या बॉयलर तांतयांचें आसा. नेमा प्रमाण दिवचलच्या बाजारात बॉयलर तांतयांची आवक सुरळीत चालू आसा. तरी लेगीत बॉयलर तांतयां म्हारग जावपा फाटलें कारण स्पश्ट जायना. हे विशीं विक्रेत्यांक विचारलें जाल्यार होलसेल मोलूच वाडल्यात अशें ते सांगतात. दुसरे वटेन दिवचलच्या बाजारात चुकून गांवठी तांतयां नदरेक पडटात. पूण ही तांतयां बरीच म्हारग जाल्लीं आसात. गांवठी तांतयां ₹250 ते ₹300 डझन ह्या मोलान विकतात. आनीक कांय दीस तांतयांचें मोल वाडिल्लेंच आसतलें अशे संकेत कांय विक्रेत्यां कडल्यान मेळ्ळ्यात. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव तुकाराम सावंत.